Because of Yes, please. आम्ही कॉलिंग अटेन्शन लायन्समॅना बद्दल उलयताली येदो Yes. सो सांगपाचें म्हणल्यार एकच की ऑन द डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट शूड एक आमकां आश्वासन जाय की बाबा वॉट आर द स्टेप्स द डिपार्टमेंट इज टेकिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स दॅट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू इम्प्लिमेंट आणि सेफ्टी म्हणटा ती अत्यंत गरजेची आणि what and I feel the AE, the JE and the E should be responsible कित्याक आमकां कळपाक जाय की कित्या खातीर हें जालां कित्याक इतले आतां 56 I have got injured आनी 9 लोकांचे people have died. So हाजें कारण कितें आनी what the department is taking measures की पयरूच honorable CM had said that नवे hydraulic एक machine सुरू केला so the linesmen don't have to climb poles आणि हार्नेस केस म्हणटकच कोण तरी वेन ही पासीस अवे तांकां इमिजिएटली ताजे बायलेक नाल्यार ताजे भावाक जॉब इमिजिएटली जावपाक जाय पूण कितें जाता खूब डिले जाता ह्या हार्नेस केसीसांनी बट दीज आर लायक वेन समबडी डायज ऑन द स्पॉट हो भुरगो आतां पोलाचेर अटकून थंयच यू नो ही लॉस्ट हिज लायफ सो ताजे इमिजिएटली ताजे आतां फायल हांवें रेडी केल्या आनी आय हॅव सबमिटेड इट टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफीस दुःख जे जाता घरात ते आमी मिटोवंक शकना आनी त्या खातीर तो सामको इन हार्ट उलोवपाचो म्हणजे सामको गरजो प्रश्न जाता आनी त्या खातीर जो जॉब दिवपाचो आसा जो फटल एक्सिडेंट ऑन इलेक्ट्रोक्युशन जो आसा तो इमिजिएट जॉब आमी दिता म्हाका दिसता फाटल्या 6 म्हयन्यांत सगळ्या हांकां जॉब दिल्या फक्त हे 2 जाण सोडून जांकां जे फटल एक्सिडेंट जाले तांकां आणि बाकीच्यांचे आमच्या पर्सनल डिपार्टमेंटान चालू आसा एक गजाल पळय हांगा जे बटन प्रेस केल्ले पळय न्ही कॉलिंग अटेन्शन हें सादारणशें 20 मिनटां कारण काल आमी पळयलें 11 पर्यंत आमी पावले ना एक लक्षात येवं हांगा 1 मिनट न्ही तुमी 1 मिनटाचेर रावना म्हणजे ज्या तरेन नांव प्रेस केलें पळय विशय तिजो आसा तुमकां आतां डिमांड येतलो पासून त्या डिमांडाचेर तुमी तुमच्या ऐका तुमच्या मतदारसंघात जो विशय आसतलो अशे विशय गोबर आसतलो म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता म्हणून आजूय बिजनेस चड आसा त्यामुळे आजूय आमकां 12 उपरांत वचपाचें ना त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी डिमांडा वेळाचेर तुमचो स्पेसिफीक पॉयंट आसा न्ही तो तुमी रेज करा आनी ताजे कडेन आन्सर मंत्र्याचे मेळटले तुमकां श्री कालूस फेरेरा एक 2-3 जाणां घेता पयलीं ते 2-3 आसात कालूस फेरेरा तुमी Honorable Speaker, this is a matter of importance because दोन गोष्टी आसात. One is physical condition of your employees because एक पडलो म्हण निसणोरचेचो पडलो आणि other thing is people are using electrical appliances which sends reverse back electricity into the system, into the grid. I support the move of the department to take strict action against these people who put these appliances and are connecting them, including these gensets and yes. inverters. So this is what I want, that I support it because people are dying out of shock. Our people who are going elections. Yes. विदेश बोरकर हांगा अशें आसा की 9 जाणांची मृत्यू जाल्ली आसा पिड्यार जाल्ली आसा आनी 52 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आतां हितून इंजुरीज जे आसा आमी मुद्दम एलक्यू आसतालो तितून 17 जाण जे आसा स्लीप ऑफ लॅडर म्हणजे लॅडरीचेर स्लीप जावन पडल्या म्हणून तेंची इंजरी जाल्या स्पीकर सर हांगा एक मेन हें आसा की सब स्टँडर्ड जो हे सेफ्टी हें दिता तेका लागून घडटा कित्याक हांव सांगता कित्याक आमच्या मतदारसंघात पासून एक लॅडर आसा ती अशी बँड जाता आनी तेका सकयल 2 जाणांनी धरचें पडटा आनी वयर चडटा स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा कित्याक हे इन्सिडंट जाता कित्याक जो फंड आसा तो अनयुटिलायज उरलेलो आसा फ्रॉम 20 to 23 अराउंड 234 crores आणि 23-24 355 crores अनयुटिलायज उरलेलो आसा माझे एकूच म्हणणें आसा स्पीकर सर की हो जो फंड आसा ह्या सेफ्टी इक्विपमेंट जावं ती लिफ्ट म्हणून हें येयला आतां लॅडर येयला लिफ्टिंग लॅडर ताका मोटर आसता तो यूज करा नवीन जी हें आसा जो हायड्रॉलिक सिस्टम जो आसा तो यूज करा सो असे सिस्टम इक्विपमेंट हें जावची ना सो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा स्पीकर सर म्हाका मातशे 2 मिनटां दिवचे मागता स्पीकर सर सेफ्टी कन्सर्न म्हाका एक इम्पॉर्टंट सजेशन सरकाराक सांगपाचें आसा स्पीकर सर जे आतां
मान्य मंत्र्यान जे एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा हेजेर ते सगळे मानता आमी सगळे सेफ्टी एप्लायन्सीस वापरता पण म्हाका सांगपाक सोदता सर की आमच्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी एक सेफ्टी परमीट इश्यू करपाक जाय जे आमी प्रायवेट इंडस्ट्रीनी करता खंयचेंय जर काम करतलो जाल्यार एक सेफ्टी परमीट जर घेतले जाल्यार त्या परमीट इश्युअर आसता एप्लिकंट आसता आनी ऑथरायझर म्हणून आसता जो हो एक एग्रीमेंट कसो आसता म्हणजे खंयचें काम करपाक गेलो डिफिकल्ट काम करपाक गेलो हांव उदाहरण दिता स्पिकर सर एखादो टाकयेन जर देंवपाचें जालें एक टाकयेन जर देंवपाचें जालें जाल्यार त्या टाकयेन समजा जर ऑक्सिजन ना एअर कमी आसा जाल्यार ती कन्फायन्ड प्लेस जाली ह्या कन्फायन्ड प्लेसीन जो काम करणारो भुरगो आसतलो वर्कर आसतलो ताका देंवोवपाचो काय ना हे कोण ठरयता परमीट ऑथरायझर ठरयता तेजी सायन आसल्या शिवाय तितून देंवोंक मेळना ते सगळे चेकींग डिवायसीस जाय पडटा थंयसर आतां तशें जर करतले केले आतां ऑनरेबल सीएमान सुद्दां सांगलें आमी लिफ्टिंग डिवायसीस दितले लिफ्टिंग टॅकल्स दितले दिले हे दिल्या उपरांत सुद्दां इलेक्ट्रिक्युएशन जावंक शकता म्हणजे तो लिफ्टीन आसल्या उपरांत इलेक्ट्रिक्युएशन जावंक शकना असो कांय विशय ना एकूच सांगता स्पिकर सर जर परमीट केले जाल्यार तांकां खंय तरी काम करणाऱ्याक एक बंधन उरतलें जो काम करणारो करून घेणारो ऑफिसर आसतलो तो जेई आसतलो एई आसतलो आनी जो काम करतलो तेच्या भितर एक एग्रीमेंट जाता आनी हे सगळे बंधनकारक ताका थरता की आपूण सेफ्टी एप्लायन्सीस वापरूंक जाय सेफ्टी गमबूट घालपाक जाय ग्लावज घालपाक जाय लॅडर वापरता आसतना आपणाक सेफ्टी बँड घालपाक जाय हे सगळे वापरून ते एग्रीमेंट जर केलो जाल्यार तेंच्या भितर एक एग्रीमेंट उरतलो I just want to suggest regarding this complaint of our linesmen, our line helpers dying while climbing the pole. फकत दोन सजेशनां म्हजी जेन्ना लायन्समॅन नाल्यार लायन हेल्पर पोलाचेर चडटा तेन्ना तेज्या वांगडा कंपल्सरी एकटो मनीस खाला आसूंक जाय आनी एकटो मनीस ते ट्रान्सफॉर्मरा कडेन केन्ना केन्ना 150 मनीस आसतात ते वचून ट्रान्सफॉर्मराचेर चालू केले थंयसर his life is in danger. Secondly, सर्वे चालू करपाचो कोणाच्या घरांनी तो इन्वर्टर आनी जनरेटर आहा तो means the linesman or line helper has to go now start doing the survey and give the statistics to the department so that all these things are kept ready before anything else such more tragedies take place. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी इतले डेथ जाले तुम्ही इन्क्वायरी कंडक्ट केला तुमकां केन्ना कितें इन्क्वायरीन दिसला की तुमचो ऑफिसराचो बी कितें हें आसा इतले इन्क्वायरी लायक 59 डेथ जाले इन्क्वायरी कंडक्ट केला केन्ना कितें कॉज मेळना कित्याक अनलेस कॉज मेळना हीच कॉजां परत परत रिपीट जातली सो यू हॅव टू सॉर्ट आउट आतां दिलायलान जशें सांगलें इन्वर्टर आसा तेन्ना तुमचो ऑफिसरूय फॉल्टी आसतलो आनी मेळना जाल्यार ते कितें तो सर्वे करा तो स्टॅटिस्टिक्स करा आनी दॅट सेम स्टॅटिस्टिक्स ऑलवेज रिपीट इट इज नॉट अ डिफरंट कॉज सेम कॉज इज कमिंग अगेन एंड अगेन स्पीकर सर हांवें म्हाका मिनिस्टरान सांगलां ताका सेफ्टी गॅझेट दिताय म्हणून सेफ्टी गॅझेट दिताय ते घराक घेवन वचनाय ते तेंगे थंय रावता तांकां रूम दिला रेंटेड रूम दिलो आसताय थिंग दोता ते आतां असलो इन्सिडंट जालो चडशे तांकां रूम पंचायतान थिंग रेंटान घेयलो आसताय वो आनी खंय घेयलो आसताय हे डिपार्टमेंट तांचे जे पयशे भरना पंचायता रेंट आहा तें भरना आनी एक इन्सिडंट जालो एक पंचायतीन त्या रुमान लॉक मारलें गॅझेट सगळे भितर आहले हे कामाक गेले कामाक त्या टायमाचे इन्सिडंट जाल्ले कितें जाल्लें हांव सांगता असले रेंट दिना जायते आमची चिंचणी पंचायता फाटले 24 इयर्स जालीं त्या पंचायताचे रेंट दिलना 10.5 लाख रुपये तुका तुका धाडला SMS फाल्यां असले पंचायतीन लॉक मारले गॅझेट सगळे भितर उरले हे कामाक गेले इन्सिडंट जाल्ले कोण रिस्पॉन्सिबल सो हांव मागता ही रेंट आहा कोणाची दिवपाची ती दिवची म्हणून आनी पयली चिंची येस स्पीकर सर हांव मिनिस्टरा कडेन स्पेसिफिकली मागता की आज आमगेलो चंद्रू गांवकार बाबांचे बरा ना आम डिमांडा 3 वर्स जालीं हें सांगताय तेका तेगे लक्ष म्हाका दिसता ना तेजेर सो इम्पॉर्टंट इज लायन्समॅन जे आहाय तांकां रिक्रूट केल्या भरपूर वर्स जालीं तांकां तुवें हेल्मेट दिलें सेफ्टी गियर दिलें ते घालपा सोदना हें तुकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा सो तुवें कितें करूंक जाय जेन्ना हे परने न्ही जाणटे ते आतां तांकां ते पयलीं ट्रेनींग दिवना
तुवें आतां तें ट्रेनींग कोमेस करपा जाय सेफ्टी गियर घालपाक प्रॅक्टीस करपाक हें म्हाका हांवें डिमांडा लास्ट इयर गायलें तेज्या पयलें गायलें आतां कोण मेलमुट्री सांगता तुका हांव आतां पूण सिरियस जाव भाशणांतल्यान आपूण सिरियस म्हूण दाखोवपा सोदता तूं पूण करण्यांतल्यान तुगे सिरियसनस दिसती पडना म्हाका हांवें 3 वरां जालीं तूं आजून ट्रेनींग तेंका दिवपा सोदना ना म्हूण एक प्रोटोकॉल घालपा सोदना ताकी दुसरो मनीस मरपाक येस फुडले मागीर सांग सर फुडें फुडें ठीक आहे सर तुम्ही डिमांडाचे उलयात सगळे मागीर पळय, सर पळय. डिमांडाचे ठीक आहे सर, किती हाडूं? डिमांड ठीक आहे सर. डिमांडाचे उलय कितें आसता? कारण 4 कॉलिंग अटेन्शन आसात 4 मागीर calling- बिझनेस खूप आसात ते बिकॉज 15 एक कॉलिंग अटेन्शन कितले वेळ चलोवपाचे हांवें ना 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 तेंगे उलोवन आम उलोवपा आमगे आहाय उलोवपा तूं उलय न्ही तूं उलय स्पीकर सर ऑनरेबल MLA दिव्या राणेन बरें कॉलिंग अटेन्शन घाल्लेलें आहा कितें आसता जेन्ना थोडे लोक आतां घरान इन्वर्टर फिट करता जावं सोलर फिट करता तेन्ना कितें जाता जेन्ना मेन लायन तर गेली डिपार्टमेंटाची जाल्यार ही सोलराची लायन आनी जी इन्वर्टराची लायन आहा न्हू ती आंब्याक कनेक्ट जाता तोच विषय न्ही त्या प्रत्येकान एकच विषय करता न्ही तुम्ही तेका लागून कितें रिपिटेशन आसता? करनाका तुझे कितें सजेशन मिटरा कडेन स्पीकर सर एक कट ऑफ म्हूण आसता तो कट ऑफ घालपाचो चड इम्पॉर्टंट तो हेजेर कंपल्सरी आसूंक जाय तो तर घालना न्हू मागीर लायनमॅनाक आमचे त्रास कित्याक तेका गमचें ना उंच्या घराक इन्वर्टर आहा उंच्या घराक सोलर आहा तेका कांय गमपाचें ना तेका लागून आनीक एक ऑल्टरनेटीव कितें तरी सोल्युशन काडून तेंची सेफ्टी सांबाळपाची चड गरज आसा दिनेश बाब तुमकां इतलें हां केपेचे कोणतरी उलोवपा न्ही सुद्दां सर काय ना हांव एक सजेशन दिता चॅकींग करपाचें बरें आहा चॅक करपाक वयता करता हे जे करंट येयला म्हणटा 4 वोल्टाचो आनी तो मनीस मेला ते हांव बिलीव जायना आनी इतलेंच मागता की इन्क्वायरी रिपोर्ट तो सारको करून घेवचो कित्याक 4 वोल्टाच्या तुका करंट पळय तुवें बरयला तें हां तुका आमकां शिकोवपाची गरज ना आमी टॅक्निकल मनीस ही रिपोर्ट बेश्टो दिला दिवपाक जाय म्हूण आनी खऱ्यांनी जर तुका जाय न्ही जाल्यार म्हाका आनी हांव तूं या तें हांव तुका दाखयता कित्याक जालें तें येस श्री एलेक्स लॉरेन्स उलयता ना येस श्री दिगंबर कामत सर हांव एकच सजेशन दिता जें तिणें सांगलें कितें जाता जो पळय लायनमॅन लायन हेल्पर मरता दे कम फ्रॉम द पुअरेस्ट स्टाटा ऑफ द सोसायटी तांची घरची परिस्थिती बरोबर नासता मरतगीर ताका कंपेन्सेशन दिता हालीं कंपेन्सेशन बरें दिता गव्हर्मेंटाक एप्रिशिएट करपा जाय दे आर गिवींग सायजेबल एमावंट पूण जो घरांत मनीस मरता बायल आनी 3 भुरग्यां ल्हान 4 भुरग्यां घरा तांचे मुखावेलें चलपाचें कशें त्या लायनमॅनान रीण काडिल्लें आसता 20 लाख किंवा 25 लाख तुमी दिले पळय अर्दे पयशे जागेले रिणा वता म्हणून म्हजी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की अशें पळय तुमचें तें आमचें तें हार्नेस सिस्टीम आहा पळय ती हार्नेस सिस्टीम डजंट हेल्प दीस पीपल ती हार्नेस सिस्टीम तुवें वचून ते लिस्टा बसपाचें वेटिंग लिस्टा केन्ना येता तेन्ना येता दॅट इज अ सेपरेट इशू पूण हो आतां लायनमॅन जो घरा कडेन ब्रेड अर्नर कोण ना बायल आसा आनी म्हजे मडगांव एक केस जाल्ली आसा बायल आसा आनी 3 भुरगीं आसा तो पॅरलायज जावन हांटनाचेर पडला तेन्ना उबें रावपा जायना चीफ इंजिनियर सुद्दां गेलो ताका पळोवपाक DMC पयशे दिले ताका कितें 25 लाख 30 लाख सगळे मेळ्ळे पूण हाव डज ही सर्वायव हाव ही आनी चिल्ड्रन सर्वायव म्हणून तुवें ठरोवपा जाय की 1 म्हयन्या भितर ताच्या फॅमिलीच्या मेंबरांक कोणाक बायलेक कोणाक जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तरी त्याच डिपार्टमेंटाक घे त्याच डिपार्टमेंटाक बाकीचे सोडून दी Speaker, I rise to speak on this calling attention moved by Divya Rani. आणि 2019 to 2025 14 जामेले खास करून 23 5 जामेले आता स्पीकर सर दिस इज द हायेस्ट इन एनी सिंगल हुंच्या वर्साक 5 people in 2023 have died, more than 50 accidents. आता 2024 जेन्ना मनोज जांबावलीकर बिचोलेचो when he died, this reignited public outrage, and at that particular time, despite a shutdown ahlo poweracho, and the reason was given ki ek unregistered inverter was privately installed, which caused his death. There's another speaker, sir, Suryakant Chandru Gaonkar, in May 25, he died in Porian, and it was negligence and inadequate circulation of safety protocol by the junior engineer. There has to be action on people. What action has the department taken? Jenna Zambaulikar at that particular incident, you had announced, Honorable Minister announced current detection smart helmet.
हो स्टेटमेंट आहा ऑफ द डिपार्टमेंट आनीक रिस्ट बँड मूव डेव्हलप्ड बाय गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग आनीक डिप्लॉयिंग दिस डिवायसीस दॅट अलर्ट वेरर्स एंड जेन्ना hazard जावपा आहा that time they get an alert. Now how much of this has been used? Because एक mandatory registration. तेजेर तू only how many people after you announce have registered on the audit of inverters and generator? What data does your department have? After you have issued guidelines, have you issued guidelines? Or it's only a public statement. After that, how many people? ये पोयर जाले ते पोतून कित्याक जावपा ना? Because sir, आज district level safety ही एक टास्क फोर्स जावपा जाय आनी ह्या टास्क फोर्सान म्हाका दिसता यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट देम दे शूड कंप्राइज विथ मंथली सेफ्टी रिव्यूज आनी स्पॉट इन्स्पेक्शन आनी फॉलो अप इन्सिडंट जे बाब वेंजीन सांगला एक पब्लिक सेफ्टी ऑडिट स्कोर कार्ड पर डिविजन क्वार्टरली हे आउट कर पब्लिकान public when you put these type of things out people will get scared they'll start registering because ये जे वेरिएबल सेफ्टी टॅग पड डिक्लेअर केल्ले मंत्रीन हेजे इमिजिएटली स्केल अप जावपाक जाय ऑफ दी स्मार्ट हेल्मेट्स अलर्ट रिस्टबँड्स शॉक प्रूफ ग्लव्स हेय अनाउन्स केल्ले इन्सुलेटेड टूल्स वोल्टेज टेस्टर्स स्टँडर्ड PPE किट्स हे सगळे तुगेले डिपार्टमेंटान केला सो हाऊ मच हॅव यू सर्क्युलेटेड दिस विदिन द डिपार्टमेंट आणि पेनल्टी एंड सुपरवायझर्स हू फेल to ensure this you have to put penalty within the department also it can't be ki yes speaker sir he is such a senior minister as Venzi is saying some linemen do not understand to put a helmet so this has been something that has been there consistently so how do you get rid of it every jenna accident jata speaker sir फक्त 15 दिसा भितर एक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावपाक जाय रिस्पॉन्सिबल कोण आहा तो फिक्स जावपा जाय खातें जरी तर भिजून रावले पावर डिपार्टमेंट कितको मंत्री खबर आहा तो हुंयचो सरकार येयलो पावरा रावपाक कितको जाय मंत्री सारको हुशार आहा पूण पावर डिपार्टमेंट आज जेन्ना लोक मता हेजेर कितें तुवें केलां बिकॉज FIR मस्ट बी फिल्ड अंडर दी IPC और दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट and that's because इन्शुरन्स आनी मेंटल हेल्थ केअर जे बाब दिगंबर बाब उलयलो जायते उलयले की सुविधा तांकां मेळपाक जाय म्हणून these field works must be covered I believe 20 lakhs within 60 days एक disbursement जावपाक जाय and compensation to the families because mental health counseling mental health counseling of the family members who are nearby because हे जे training आणि SOP drill mandatory जावपाक जाय what Venzi I support what Venzi said की refresher safety training every 6 months and training तुवें कितले ट्रेनिंग केला लाइन हेल्परान एवरी इयर हाउ रुटीनली इट इज डन आनी हे इंट्रोड्यूस दिस मॉक ड्रिल रिस्पॉन्स एंड CPR अक्रॉस द स्टेट म्हाका दिसता डिस्प्ले शटडाउन आनी स्विचिंग प्रोसिजर्स SOPs एट ऑल सबस्टेशन्स हे ट्रेनिंग फीडर आनी सेक्शन ऑफिसर्सान आनी हे जावपाक जाय येस म्हणजे तुम्ही कितें उलयतले सभापती माशे ऑपोजिशन लिडर आणि बाब वेन्सी आणि बाकीच्यांनी जे उलयला ताचे आन्सर हांवें ऑलरेडी दिल्ले आसा ओके तिसऱ्या आणि चौथ्या आणि पांचव्या पेजीर डिटेल आन्सरींग येस ओके आणि आमी जे लोकांक जे लायन हेल्पर इंजिनियरां ट्रेन करता ते कुट्टी करता आणि ते चालूच आसता आमचें दर 3-3 म्हयन्यांनी एक बॅच जाता आणि हे काम चालू आसतना अश्यो गोश्टी घडटा ताका कारणां खूब आसा तू पर्सनली मेळ म्हाका हांव सांगता बिकॉज सर पर्सनली मेळपा हे इन्वर्टर आनी जनरेटर आहाय पट तू पट local Delhi state in April 2025 followed by most recent press notes in the local newspaper dated 4 July 2025 what is the record that you have how many people आता तेच तू एड घालतो नाका तुका कितू रिकॉर्ड आहा तो सांग तेन्ना बिकॉज सर एकूच पॉइंट मंत्रीन जे सांगला employment to the following. Attention of the House is drawn as regards the laid off workmen of Goa Glass Fiber Limited at Kolwale, which may eventually be permanent, which is due to action initiated against the company by department. The steps government will take in this regards. Shri Labour Minister. Speaker sir, the management of MS Goa Glass Fiber Limited functioning
at plot number 218 to 220. NH 17, Kolwale, Bardes, Goa is engaged in manufacturing of fiberglass. The management of MS Goa Glass Fiber Limited, wide their letter number GGFL stroke HR stroke 2025 stroke 171, dated 26/20/25, intimated the Labour Commissioner's Office regarding furnace shutdown and layoff of 108 workmen in view of order passed by Chief Inspectorate of Factories and Boilers, while order dated 5/6/2025. Subsequent to the glass leakage incident occurred on 1/6/2025. As per the order of Chief Inspector of Factories and Boilers, and due to the resulting disruption of manufacturing activities, the management of MS Goa Glass Fiber Limited placed 108 workmen under layoff on 24/6/2025 until further notice. Further, the management of MS Goa Glass Fiber Limited informed that essential services will continue to maintain safe preservation of plants and equipment. Besides this, Union of Goa Glass Fiber and employees and Goa Workers Union have raised an industrial dispute before the conciliation machinery in respect of charters of demand. Presently, the discussions, conciliation proceedings are in process before the Assistant Labour Commissioner MAPSA. Presently, the Inspector of Factories has asked the company to comply with their directions and report compliance, which so far has not been done. Speaker, sir, the department will act in accordance with the provisions of Industrial Disputes Act 1947. स्पीकर सर, हे बिनानी ग्लास फायबराचे 108 कामगारांक 24 जुनापासून ले ऑफ दिल्ले आसा आनी हे कामगार जे परमनंट आसले तेंच्यांनी 30 वर्सां 35 वर्सां अशें काम केल्लें आसा आनी सडनली फर्नेस लिकेज जाले ह्या निमित्त धरून तांकां ले ऑफ दिल्ले आसा स्पीकर सर. बाकीचे जे जेंचें काम आहा तें सुरळीत चल्लेलें आसा. ह्या फर्नेसाचे लिकेज जी जाल्ली आसा त्या संदर्भान चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर यांच्यानी कंपनीक नोटीस दिल्ली आनी त्या नोटीसेचेर तांच्यांनी अजून रिप्लाय दिवंक ना. म्हणून ह्या मॅटरान सरकारान इन्वॉल्व जावपाक जाय अशें म्हाजें मागणें आसा स्पीकर सर. ती नोटीस तेंच्यांनी कित्याक अजून रिप्लाय करूंक ना आनी ह्या वर्करांचे फुडें भवितव्य कितें आसतलें, म्हणजे हे फर्नेस परत रिपेर जातले काय ना आनी त्या कामगारांक परत त्या कामार घेतले काय ना हेजे आन्सर म्हाका स्पीकर सर दिवचे. मिनिस्टरा मातशें करेक्ट करपा जाय. इट इज 111 एम्प्लॉईज. सेकंड थिंग, these 111 employees were laid off by this company Goa Glass Fiber Limited. हे कित्याक ले ऑफ केलें? त्याच्या फाटल्यानूच त्याच प्रिमायसिसान 3D एडवान्स कंपोजिट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक कंपनी आहा. सेम एक्झॅक्टली सेम क्रिडेन्शियल्स, एव्हरेजली सेम कंपनी आहा आनी ते कंपनी कडेन आज 120 वॅकन्सी आहे. हिंग 111 हेंक ले ऑफ केलाय. हिंग 120 ही कंपनी बँकरप्ट म्हणून ते सकयल दाखयतले आनी ही कंपनी दुसरी फ्लोट केलो आहा. चेक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेक द ओनर्स, चेक एवरीथिंग. हे आमकां दिसती पडा दोळ्या मुखार जाता तें. सो तेंगे फायनान्शियल कितें आमी तूं पळय, पूण आमगे 111 आमगे जे भुरगे आहाय तांकां थिंगा 3D एडवान्स कंपोजिट प्रायवेट लिमिटेडान तांकां घेवचे विथ द सेम सॅलरीज, विथ द सेम स्टेटस. हिंग प्रॉब्लम आहा पगार दिवपाचे. आम काली उलयताले 8 hours 9 hours कोताय, बट हिंग पगार दिवपा खबरो. सो हे डिमांड फुलफील जावपा जाय. 111 भुरग्यांक थिंगा जॉब मेळपाचो, सेम स्टेटस को, सेम सॅलरीज. कंपनीचो 108 जे रिप्लाय दिल्लो आसा तितून स्पीकर सर आनी एक जो सेक्टर आसा म्हटल्यार आनी एक प्लांट जो आसा ACPL म्हणून प्लांट 2 हो प्लांट थंय स्टार्ट केला. स्पीकर सर हांगा जो डिपार्टमेंट आसा, जो बॉयलर जो आसा, जो फर्नस आसा, ह्या फर्नस 2022 ह्या वर्सा तांकां लेटर केल्लें आनी एक्सटेंशन दिल्लें टील सप्टेंबर 2024 की हो फर्नस जो आसा हो डेंजर आसा म्हणून. आनी लिकेज जी आसा ह्या फर्नसाची ती
1 जून 2025 जाली. आता ही मिस्टेक कोणाची आसा स्पीकर सर? ही मिस्टेक आसा डिपार्टमेंटाची. जेन्ना डिपार्टमेंटान तांकां दिल्ले नोटीस काडली, नोटीस सर्व केल्ली, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स डिपार्टमेंटान नोटीस सर्व केल्ली, त्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवना. आनी त्या माननीय जो फॅक्टरीज अँड बॉयलर मिनिस्टर आसा तेंच्याच मतदारसंघात ते आसा, तरी पूण जो एक्शन जावपा आसली त्या जावना. त्या कारणाक लागून 108 जे आसा ते कितलींशीं वर्सां 30-35 वर्सां काम करता तेंकां भायर काडले. आयज तेंची मेंटल स्ट्रेस इतलो जाल्लो आसा, डिप्रेशनान गेल्ले आसा, थोड्यांनी लोन काडलेले आसा, थोडे कशें जाता म्हणजे तांकां कितें करपाचें तें खबर ना. 45 डेज पिरियड स्पीकर आयकोन घे, 45 दिसाचो तांकां हें दिल्लो आसा, ले ऑफ म्हणून सांगलेलो आसा. तेच्या फुडें कितें जातलें हें कांय खबर ना. तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार ह्या दुसऱ्या प्लांटान जो नवीन प्लांट केल्लो आसा त्या प्लांट मॅनेजमेंट सेम आसा, त्या प्लांटान तांकां घालपाक जातालें, पण ते पासून तांकां सांगूना. म्हाका जो इतलो डिमांड आसा की हो जो ले ऑफ दिल्लो आसा ह्या प्रत्येक जाणांक परत कामाक घेवचे. आनी दुसरें, अशे जी फॅक्टरीज आसा हेंचे थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते कशें आतां लिकेज जाली म्हण फर्नस लिकेज जालो, अजून पर्यंत तेचेर एक्शन कांय जाल्ली ना. सो हेचेर एक्शन कितें जातली हेचो आमकां आन्सर जो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हांवें एक पब्लीक आउटरीच केल्लें तेन्ना हाका एक दुसरोच एंगल म्हाका मेळिल्लो आहा. दुसरो एंगल म्हळ्यार असो आहा की एक सहकार कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटी म्हणून सायडीनूच तांणी कंप्लेन केल्ली आहा की हांचे स्मोक रिलीज चिमनीज म्हणून आहा, डिझल जनरेटर म्हळ्यार हे सारके लो हायटीचेर दवरलेले आहा आनी एमिशनाचो सगळ्या लोकांक त्रास जाता. हे हाय डेसिबल जनरेटर रावंड द क्लॉक चलता. हो एनवायरमेंटल कन्सर्नूच न्ही, हो एक पब्लीक हेल्थ हजार्ड. स्पीकर सर, कोलवाळे पंचायत आनी ग्रामसभेन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, कलेक्टर ऑफिस आहा, IDC आहा, NH66 ऑथॉरिटी आहा. हे सगळें करून पसून हे प्रॉब्लेम चालू आहात. स्पीकर सर, एक इश्यू येता की एनवायरमेंटल क्लियरन्स नासतना वो पब्लीक कन्सल्टेशन नासतना येदे व्हडलें एक्सपान्शन जालें कशें? स्पीकर सर, सरकारान एक्शन घेवंकूच जाय, लोकांक तांकां नोकरी परत्यो दिवंक जाय, पूण हाजो अर्थ हें कितें केलां तें पचोवंक जायना. दिस शूड नॉट बी अ बॅकडोर एंट्री फॉर गोयंका जाग्यार उडोवपाक तेगेले बिनानी ग्लास फायबर. स्पीकर सर, ह्यो इल्लिगली इन्स्टॉल्ड चिमनीज आनी डीजी सेट आहा ताजें ऑपरेशन सस्पेंड करूंक जाय. फूल एनवायरमेंटल ऑडिट जावपाक जाय आनी ऑफिशियल जे लोकांनी हें वायलेशन एलाव केलां तांचेर एक्शन जावपाक जाय. स्पीकर सर, गोंयचे लोक कोलवाळेचेच न्ही पूण सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक क्लीन एअर, पीस आनी अबव ऑल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरोगन्स हें जर मेळपाक जाय. सो स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता फाटल्या दारांच्यान दार उगडें करून तांकां दिवप ना, तांचेर आमी स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. मिनिस्टर कितें सांगतले? Speaker sir, there are around 148 workers, out of which 108 has been laid off. Rest are running day-to-day affairs of the company. Laying off is the process under Industrial Dispute Act where there is no work. This is a result because of the notice issued by factories and boilers due to leakage of the glass of the furnace. Workers who are laid off can be taken back after the furnace is repaired. Now, as present matter is with Assistant Labour Commissioner who is looking into it, and as per whatever the thing, as per the Industrial Disputes Act 1947, we are looking into it. Next, calling attention, Shri. पर्सनली इंटरव्हीन करून हांव आनी लेबर मिनिस्टर पळयता, कारण ताका काडून उडोवप हे योग्य न्ही. पर्सनली इंटरव्हीन करता आनी ताका परत दुसरो प्लांट आसा तितून तांकां शिफ्ट करचें. पर्सनली हांव मिटींग घेता तेंची, कॉल करता. थँक्यू सर. Next, calling attention, Shri Cruz Silva, Ayrton D'Costa, Viria Limão, विरोधी पक्ष नेते Wendy Vegas, Carlos Ferreira. Speaker sir, attention of the House is drawn as regard growing crimes of theft, robbery, dacoity, crimes related to women and children, thus endangering the safety of the peace of the people and more specifically children, women and senior citizens. The steps the government will take in this regard. Speaker sir, the required information related to the registering and detection of the cases under the relevant crime heads are under follows. Our chart deal completely. The reporting of the theft cases has been shown in a sharp decline. All robbery and dacoity cases have been detected. Due to the regular awareness drive, more and more victims are coming forward to lodge complaints, and as a result, there is a marginal increase in a crime against women and children. However,
the crime as are detected and preparatory and prosecuted before the court of law. The prevention measures taken by the Goa police are as follows. Day and night patrolling by the beat staff, PCR vans, robins have been intensified at the residential and tourist sensitive zones. There has been a significant decrease in the PCR call and PCR response time has significantly improved. Regular watch over the active criminals is maintained through the beat staff. Also, clothes staff are deployed to maintain the vigil in the jurisdiction. Highway patrolling is maintained by the special designated highway patrolling vans. Foot patrolling has been intensified at a bus stand, parking places, railway stations and crowded places. 10 servant stranger verifications roll are filled and sent to their perceptive district SPs at the native address for the verification and report. Suspected persons are found moving during the odd hours are being rounded up and thoroughly interrogated. Pink force vans are functional, which caters and respond the priority to the distress calls of women. The woman helpline 1091 and the woman WhatsApp helpline 7875756177 is functional 24/7. CCTV cameras are installed under Smart City project and also the public are assessed while investigation of crime. Regular meetings and visits to the house of the senior citizens are held by the beat officers and in charges of the police station, wherein their problems are discussed and resolved. The new outreach program of the senior citizens is being organized, where the senior citizens are made aware about the safety issues, and under this program, and the senior officers to explain them about the various crime and other personal issues. Senior citizen cards are prepared, which either contain the phone number of the beat officers and from the rank of police constable to police sub-inspector. So also other important phone numbers of the senior police officers are made available to the senior citizen along with the senior citizen helpline number 1090 and a police control emergency response number 112. The awareness programs are held at a different location to reduce the crime against women and children. Speaker, sir. Speaker, sir, 2024 Sakuj, Goa has witnessed 106 cases of rape, with 76% of victims being minors, 29 murders, 13 robberies, and 3 dacoities. Seizure of 85 kg of narcotics worth 6.75 crores, including 12 lakhs worth GHB, date rape drugs, the first time the Speaker, sir, जायत्यो cases drugs escort service is high. So these are not just statistics, they represent shattered life, broken families and community losing its sense of safety. Speaker, so आज माय आपल्या भुरग्याक स्कुलान कॉलेजी धाडपा भितय एकट्याक. सिनियर सिटीजन रातचे भायर सरपा भितय. आज आमी भुरग्यां भिवून दवरला तांकां आज फ्रिडम आसपा जाय आसलें. एक दीस आसलो आमचे गांवांनी रातचे देरां लॉक बी फिडी काय नासले ओपन निंताले. स्पीकर, सर, एक इन्सिडेंट सांगतो. 16 जुलय जाला चिंचणी गांव दुर्गा दनपाराच्या 2:30 वरांचेर 2 मनीस ते घर चोडपा येयले. सायडीन सोगतीं घरां लोक रावता, एकू घरांक थिंग कोण रावना आसलेलो. दनपारचे वखदार त्या घरांक मातशें आवाज येता म्हूण तो नेबर चोवपाक गेलो. नेबरान आयडेंटिफाय केलें की कोण चोर येयलो भायले म्हणजे. ह्या नेबरान थिंगाच्या 5 जॅक्सन गोम्स म्हणटात आपयल फोन मारलो आपयलो आनी तो येयलो थिंगा आनी तांकां तो धरपाक गेलो. धरपाक धाकटो एकटो आसलो तो 12 वर्सांचो भुरगो आनी एकटो आसलो अरावंड 30 years old. 12 वर्साच्या भुरग्याक धरलो ताणें. ताका धरलो तो चोरून तो दुसरो येयलो आनी त्या पंचाचेर जॅक्सनाचेर ताणें हेल्मेट मारलें. ही हेल्मेट पासून डबल स्क्रीन आसता तेन्ना आनी ताका अनकॉन्शियस केलो आनी तो पडलो थिंगा. त्या इन्सिडंट पुलिसेक मुकोळी PI आमचे डायगो सिक्वेराक कॉल केले. पुलीस थिंग येयले. पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन केलें आनी आख्खे लायनीन तेमी CCTV चयल्यो. एक CCTVचेर ताका तो फोटो मेळ्ळो, नंबर मेळनासलो. पूण रातचे वचोन ताका तो व्हायरल करून कोणी इन्फॉर्मेशन दिलें तो नावेली रावता म्हूण. आनी नावेली रावता म्हणटा ताका धरलो ताका पुलीस स्टेशनार व्हेलो. ताका व्हेलो म्हणटा ते इन्क्वायरी केली जाल्यार
ते जे अंकोला कर्नाटका कितलेशे केसी आहाय तेगे कोर्टान हियरींग तो हियरींगा वचना तो हिंगा पडून रावतालो ताचे पुलीस व्हेरिफिकेशन पासून जावूं ना सो असली केस जाता आनी फाटीं आमी आयुश्या तेजी आमी इन्सिडंट उलयल्ले हिंगा असली जायते चलता हिंगा सो हें जायना जावपाक हे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय स्पीकर सर आतां चोयलें जाल्यार 96.6% डिटेक्शन रेट आहा पूण कन्विक्शन रेट कितली 19.8 स्पीकर सर जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड स्पीकर सर गोवा आमचे हायेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली सिटीजन आहे इंडियामध्ये क्रायम तेंचे 21.4% वाडल्या आतां बीच आमचे ते विजीट करपाक वयताय पूण तेंचे कडेन रिसोर्सीस नाय आनी तेंचे रेग्युलरूय नाय ते सो मागता हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा लागीं थोडी स्टेप्स की आतां आमी वेल्लिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी चोयली जाल्यार आमचे कडेन एक पुलीस स्टेशन आमी कुंकोली आहा वेल्ली आख्खें तें चोयता पार्ट ऑफ केपेंय चोयता सो आमी लास्ट टायम डिमांड केल्लो आमचे आसोल आउटपोस्ट आहा तो एक फूल फ्लॅश पुलीस स्टेशन हो प्रोसेस चालू आहा पूण आज खंय पावला तो हांव मातशें हेजेर रिप्लाय दिवची तेजे भाशेन स्पीकर सर वुमन्स पुलीस स्टेशन सेपरेट प्रेमायसीस घालपाक तांकां ट्रेन करपाक जाय सिनियर सिटीजन सेल करपाक जाय आनी तांकां बिट्स येता तांकां फ्रिक्वन्सी येवपाक जाय स्पीकर सर CCTV सर्वेलन्स घालपाक पब्लीक स्पेसीस आनी हे लिंक पुलीस स्टेशनां करपाक जाय अवेरनेस करपाक कॉलेजीन स्कुलांक हे ड्रग्सांचेर बी आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसपाक क्रायम अगेन्स्ट वुमन एंड चिल्ड्रनाचेर Speaker sir, I rise to support this calling attention moved by Crucial by myself, Yuri, Bab, LOP, Venzi, and Dr. Kalus. Speaker sir, before I start, Magdista, we have to know what is the serious issue about this. And it is not only crimes, because Goa was known as like a gold jewel. आणि गोंयकार म्हटले गोंया येवपा इतले सोदताले की आज पासून पयले हिपीज म्हण येताले मागीर जायत जाले foreigners, a lot of destinations come. But now, being in a tourist industry, I know what bad reputation Goa met because of all of these crimes. It is so serious that some foreigners or some other nationalities don't want to come to Goa. Speaker sir, yes sala ki ata poयर एक incident जाल्लो जेन्ना ते बायलेक कोणा old Goa धोली and that day also I spoke. म्हाका दिसता हे सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता कंपॅरिजन दिता बट वाय वी कॅनॉट कप दीस म्हाका भुरग्यांक आतां मायनराचेर आतां फातोर्डा 2 दीस पयलीं दिसाचे चोरी जाली गोल्डस्मिथा मालो ही कित्याक जाता ओदर कंट्रीक वी रोम म्हाका चीफ मिनिस्टर भोंवलो आसलो आमगे रस्त्यार दुसरे कंट्री पुलीस लय दिसती पण ट्रॅफिक मॅनेजमेंट लय ना कित्याक जाते बिकॉज एक भिरांत आहा पुलिसां भिरांत हिंगा आमगे पुलिसां भिरांत ना कित्याक जाणा बॉसान 10 रुपये घाल जाल्यार सुंटाय म्हूण I am making a charge like this because this is the serious issue. आमकां पयलीं सद्याक भिरांत दिना पुलिसांनी सो पुलीस आनी हांव आमदार म्हगे कोणी म्हाका सदां केपें पुलीस स्टेशनार कुंकड इंचारपा तुवें दोनी पियां कडेन केन्नाय तांकां धोल्या उलयता म्हाका फोन लयत कोणाक आनी आमदारा फोन म्हळ्यार घेयनात म्हूण सांगता हांव इफ दे हॅव डन सम फॉल्ट लेट देम पे द फायन ऑलवेज टेल देम आय डोंट गेट इनवॉल्व विथ एनी पुलीस स्टेशन हांव मुद्दम सांगता कित्याक पयलीं सदां वी हॅव टू ऑल्सो बी ब्लेम आमदार पळय थोडे ब्लेम करता आमदार काटाय आनी फोन करून दिता की आमदाराक उलय म्हूण दिताय जायत कडेन आनी उलोवपाक दिता सोड रे म्हणटाय ना हांव सांगता कित्याक तुका वी आर डुईंग ऑल दीस बट आय फील दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बींग अ होम मिनिस्टर स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दी पुलिसांक बिकॉज भिरांत ना म्हण सगळें जाता इट इज व्हेरी बॅड एंड आमकां सदां मायनींग काबार ट्युरिजमाचेर डिपेंडेंट आहाय आज समज ट्युरिजमूय जर गेलें जाल्यार मागीर आमी कितें करून जगतले सो प्लीज सी टू दीस Speaker sir, I stand by to the joint calling attention with regards to the rise in crime, theft, robbery. Speaker sir, data after data आम चोयता है ये सगळे दिलो आम कडेन हे सगळे खबर आहा NCRB 2022 रिपोर्टाचेरय म्हाका दिसता सगळ्यान चोयलो आहा की आम हुंय आमगे स्टँड कितें आहा तें आनी सकाळीं जे भाशेन हांवें म्हणलोलें जस्टीस जे मेळटा ते जस्टीस आमकां हिंग सारकें मेळना आनी वाय we are not getting justice properly in Goa. One of the major parameters is police. Police हे लागून हो जो parameter हा justiceाचो हो सगळे police हे लागून हो criteria सारको आमगेलो up to the mark येना
आता तुमचो जाल्यार बिकॉज NCRB रिपोर्टा प्रमाणे 2022 जो लेटस्ट रिपोर्ट दाखयता कॉग्निजेबल क्रायम्स गोंया इन 2021 2099 रजिस्टर झाले 2022 वाढली 2711 असो डेटा सो इट इज इन्क्रीजिंग गोवा चार्ज शीट जे जाता गोंयांत ते चोयल जाल्यार 2162 केसीस रिपोर्ट केलो आहे हे हितू NCRB रिपोर्टान बट 365 कन्विक्शन आणि 744 एक्विजिटल्स सो 90.3% delays in case resolutions. So resolve करपा केस रिझॉल्व करपा 90% केस रिझॉल्व जाल नाही 10% केस रिझॉल्व जाताय 22 हा रिपोर्ट 23 परिस्थिती बरी झाल्या 24 परिस्थिती बरी झाल्या 25 परिस्थिती बरी झाल्या येत्या वर्सा परिस्थिती बरी जातली जाल्यार हे एग्जामीन करपाक what are we going to do हे पास्ट घेन हात उलोवन काही व्हडलें ना हे वरोस मुखा वयले क्रायम रेट उणी करपाक कित करूं जाता कित केलां आमी आतां आम जरी तरी चोयल जाल्यार रेपाचें उलयता हांव बारीकशें गोवा रिपोर्टेड 268 केसीस अगेन्स्ट विमेन तितूंतल्यो 73 रेपा केसीस गोंयांत आनी तितूंत 73 57 वर इन्वॉल्विंग मायनर बिलो 18 years ही लोजये गजाल अवेरनेस करपाक गरज आहा आनी पुलिसिंग करपाक गरज आहा आनी कॅमेरा घालपाक गरज आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप टुवर्ड्स क्रायम हे करपाक गरज आहा आनी हे करता जाल्यार बजेटा गरज आहा पयशे घालपाक जाय पुलिसेक आनी पुलिशे पयशे घायल जाल्यार हे जातले सायबर क्रायम्स वाडवता आतां जे भाशेन पंचाक मारलो जर्सनाक दिसाचो बोर्दा स्पिकर सर लोकमान्य बँका सायडीन भांगरा दुकानां 4 दीस पयले सायन्साचे 6:30 वरांचेर CCTV कॅमेराचेर एंड यू सी द गट्स ऑफ दिस पीपल भितर सरला ओनरा बरे भितर गेला तेको कित उलयला आनी ढां कोन तेजे मोडतेल मला इन फ्रंट ऑफ द CCTV कॅमेरा ही बीट द ओनर विथ द हॅमर आनी मागीर धांवलो आनी मागीर कित चोरी केल्या सो यू सी द गट्स वाय दीस गट्स इज कमिंग टू हॅव दीस क्रायम डन ओ गट्स येता कित्याक आमगेलो पुलिसिंग सारको जायना आतां आमचेर येता तेच भाशेन हांव म्हणटा चीफ मिनिस्टराचेर येता भाणाले कितें जालें जाल्यार MLAचे येता कोणे मूठ मारली रगत काडले मार्गारिता बार आहा कितुले पाट केस्तांव जाले हांवें नांव घेवन कितुले पाट सांगिलां केस्तांव जाताय फोटाय रगत येता MLAचे येता MLA मारूं वयता ना ते भाशेन चीफ मिनिस्टर पुलिसिंग करपाक वयता ना सो पुलिसिंगाचेर आम कित्याक कडक हें दवरनाय वाय आर वी नॉट कीपिंग स्ट्रॉंग टायटनिंग अप द रिजल्ट्स आउट ऑफ द पुलिसिंग इन गोवा वाय शूड वी गेट ब्लेम्ड सो हुंय काय म्हाका सदां तारयार घालपाक गरज आहा we need to come up with some kind of a report saying that how are we going to avoid such cases what do they need interference जरी तरी चड जाता आमगेली MLA गे interference जाता जी भाशेन एल्टन मुटा बरें आमको नाही we will not call anyone सगळ्यांक इंगचोन एक resolution we will not but policing has to be done correctly these crime rates have to be put down आणि cyber crime is on the rise कोणूय कोणाचे मोगान पोटा मोबायलाचेर आणि पयशे घेवन वयता I am pointing out one special thing. I had particularly reported that there was one Instagram post with a big group of boys. Yes. And it was written trained to kill. Group of boys, photograph gatay, trained to kill. What is the message? Asli posta investigate korpa jay ani asli post galpak bond korpa jay. Honorable Speaker, I rise to support the motion calling attention moved by Shri Cruz Silva, Alton de Costa, Yuri Alemão, Leader of Opposition, and Wendy Vegas. Honorable Speaker, Honorable CM as Home Minister has admitted there is a marginal increase in crime against women and children. But in January 2025, when the new year opened, the headlines in the Herald newspaper on 2nd January was, Goa faces surge in crimes. Rapes, murders and drug seizures hit record high in 2024. Is this number going down? I think it's still going up. Few days back on 22nd July in the newspaper called The Goan, somebody has written an article.
Crime in Goa is rising because many offenders have poor mental health. An idle mind is a devil's workshop. The recent acid attack has shocked the people of Goa. Today, Goa faces a worrying increase in crimes such as acid attacks, rape, murder, drug trafficking, cyber crimes, burglaries, and more. Criminals have no fear and are freely committing crimes, making Goa seem like the old Bihar. While criminals do not get strict punishment, they feel encouraged to repeat their crimes. Others who see this also get motivated to follow the same path. A strong plan is needed to tackle the growing crime. This should include more police on the street, help from the community, and better laws. Goa, this is important, Goa is losing its image as a paradise because of rising crime. Despite some efforts, lack of staff and weak crime control measures have slowed progress. The police should start an e-bit system to help reduce criminal activities. I think we must look at this positively because these are things. Now, Honorable Speaker, there are a few things which I just want to mention. In a reply deal thinga, they have indicated what is post-crime. Kitle solve kele the, kona dolle the. Registration of cases. Poile mood kite registration of cases. One is sometimes police don't want to add up to the list of crimes in their police station. So torpadi register kornat. They just ignore it. Sometimes they delay registration. And this emboldens people, or sometimes there is a setting which is done. I can understand civil disputes, I can understand small family disputes which can be resolved. But when there are major crimes, one should not hesitate. We have a spate of crimes which is rising from drugs, excise, rapes, assault on minors, especially girl children. And the recent, Tukura Sasola, 80 years violence rape kela. Kolwale police and register kela case. 80-year-old, I can't understand how deranged a man must be. The attendant verification kotat munta. How successful has it been? Even after terrain verification, a UP police comes and picks up a woman from Old Goa and takes in the ISI's operative, they call it. Fake call centers, and now the recent Borda Jewelers case. Good police, I want to say one thing, good police are in cold storage. I don't believe that we must keep those who have performed well in cold storage. And I respectfully submit, I repeat this last, I respectfully submit that the crime branch, which should have been the heart and the soul of the policing machinery, does not do a proper job. They are only bothered about what opposition MLAs are doing. I repeat this again and again, because if you check their computers, you check where they have gone, they are only checking our Facebook and other social media accounts to see kon yellow, kon yellow. This is the type, and you will not have good policing. Speaker sir, I rise to speak on this very important issue moved by our colleagues in the opposition. Speaker sir, data there is a surge in murders in 2025. Now, Honorable Chief Minister, South Goa has recorded 11 murders in the first 6 months of 2025, matching the total murder count of 2024 in the first 6 months. This sudden escalation because in a peaceful coastal region of South is deeply disturbing. And it shows a complete breakdown in the local crime deterrence. आता एक मुख्यमंत्री मुखार हांव हाडपाक सोदता नोटिसा की इंटरस्टेट आणि फॉरेन नेटवर्क क्रिमिनल एक इंटरस्टेट आणि फॉरेन क्रिमिनल नेटवर्क पडे हा. Today Goa is become like a hub, a transit hub for these criminal elements from other Indian states and abroad. आता Nigerian-led drug syndicate operating in Anjuna and Shiolim were busted earlier this year. आणि जेन्ना हांकां धरले त्या वेळार they were trafficking narcotics from Hyderabad. Notorious Razia gang involved in robberies across the state and was arrested after entering Goa. Because two Russian nationals overstaying illegally were arrested in Shiolim in April 2025. Ugandan nationals were arrested in Mandre for running a sex trafficking racket. Between 2020 and 2022, 187 crimes were committed by foreign nations. This is the data. And it showing Goa today is being exploited as a tourist hub. You have to look at this angle also. Because horrific crimes against minors and women, if we look at the data, in June 2025,
3 minor girls were raped in a Kalangut hotel. The hotel owner and the staff was arrested. But this episode pod zalo, akke goimbor heje shockwave zale, and it raised questions about child safety and the regulation of the hospitality premises. And multiple reports asai ki of assault on taxi drivers, shack workers, tourists, ye continues aidasa. This involves both local and outside offenders. And आज एक fear and lawlessness zala, especially in the coastal area. And the public platform and social media were flooded with complaints. This is very important. Kidak going now, what we are known to be peace-loving state is getting spoiled. Harassment on beaches in Anjuna, Kalangut, Arambol, drugs being sold openly, taxi intimidation, widespread loss of faith in Goa police's preventive policing. Honorable Mukhyamantri Magadista, that women are very special to all of us. Past reports have shown that majority of the rapes the survivors were minors. As Bab Kalus has pointed out, even an 80-year-old senior citizen was raped. Crimes against women, including harassment, stalking, domestic violence, rape, how many crimes that were registered against women and children have been charge sheeted? How many have led to convictions? Because आज state and reply जे तुम सांगता है कि 6,800 there are about 6,800 private CCTVs installed all across the state, and nearly 2,500 government funded ones by October 2024. But what is the effectiveness today of this? Because what is the percentage of mapped private and public CCTV systems are available, are functional, are monitored, are integrated into the police networks? Can the Honorable Minister tell us? Because will the government importance because because will the government introduce a legal framework mandating critical CCTV footage from commercial establishments and private sectors? Yes. Anik, will this be available to the police within a fixed period of time? Because आज senior citizen those living alone or in semi-urban neighborhood. परत डिमांड असा नाही डिमांड Because बरेचशे हे importance because calling attention परत 15 दिवस दिले तुम्ही जॉईंट घालता तुम्ही 5-5 जण 6 जण एक कॉलिंग अटेन्शन घालतात तू हांगा काय चान्स दिना सगळे कॉलिंग अटेन्शन हांग दिये तुमगे ऑपोजिशन हाका कित्याक कितली क्रायम वाडटा गोंयांत केन्ना इतली क्रायम सगळे आमदार म्हणजे तांचे विषय असतात ऑपोजिशन लोक हिंगा मोते म्हाका उलोवपा जाल्यार वयता उलोवपा विषय ना पूण तुगेली बड्डे मातशे हिंगा खातोरया मातशे राव कितले स्पीकर सर आज जे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स आहाय these have to be put in place. Local police stations have to be addressed. Complaints from senior citizens, especially those involving in financial fraud. आज स्पीकर सर लोकांमध्ये भय किती हा की fear could something would happen to anything. आणि helplessness on the face of the delayed police action. Silence in the state only add this mental burden लोकांगेले वाढवता. आज murders are rising, but yet detection is still not preventive. आज residents report FIRs. Our FIRs very little follow up zada. Because of several cases, victims they are made to run from pillar to post. Basic documentation पासून सारक जायना. ही एक social stigma जावन आसा. Slow investigation, even slow, worst conviction rate in the country. Worst. आख्खे देशांत worst conviction rate. हे सगळे पण डाकू येताय. हे डाकू इंक किती येता एक खबर आहे क्रिमिनल सॉरी तो सुरमाली रेप केली मर्डर केली सुट्टाय मग हे किती सुट्टाय हेजेर पयली कारवाई जावपाक जाय बिकॉज सर foreigners non-goans exploit these gaps in the surveillance and verification. Beach belt pade hai, they are no longer safe for children, women or even locals. In short, there is no confidence left in the system. And that's because yes, strengthen korpak. Today means I would suggest just 4 to 5 things to the Honorable Chief Minister. Because you need to modernize your police patrolling across these hotspots. Je
एक मोबाईल ॲप फॉर वुमन सेफ्टी दॅट कॅन बी ॲक्टिवेटेड थ्रू एन ॲप और हेल्पलाईन, एक सिनियर सिटीजन लेड नेबरहूड वॉच स्कीम फॉर युअर लायसन्स पुलीस ऑफिसरांक. स्पीकर सर, ट्रान्सपेरन्सी जरी तर आसल्यार क्वार्टरली क्रायम रिपोर्ट्स हे पब्लीक जावपाक जाय. By district and by category, you need to deploy women officers in every police station and make self-defense training a part of the school. Yes. People of Goa are not asking for miracles when it comes to crime. People are asking, they are demanding dignity, security and justice. Yes. Because government cannot afford to fail its basic duty of protecting the people. Let us stop because of hiding behind this. Because mak mashe uloin di mashe speaker sir mak mashe uloin di kabar kota. Speaker sir, let us stop let us stop hiding these detection rates and start building trusts. Let us ensure that Goa today becomes safe not only on paper but the lives of each and every Goan are safe. Yes, so I joined to speak on the calling attention. एकूच इश्यू स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याने एकदा म्हणला की रायझिंग क्राईम इज इम्पॅक्टिंग टुरिझम अँड स्कॅरिंग विजिटर्स फ्रॉम रिटर्निंग टू गोवा. हो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हा. आता काल जे आमचे 2 दीस पयलीं बोड्ड्या म्हज्या मतदारसंघात ते शेतीचो इश्यू जाला, थंय एक पुलीस पझल्ड म्हणून आहा. पुलीस म्हळ्यार पुलिसेक कळना वेदर इट्स अ फेल्ड रॉबरी और एन अनप्रोवोक्ड अटॅक. कित्याक ताणें मारले अटॅक केल्यान कांय चोर नासतना गेलो. स्पीकर सर, 5 वर्सां पयलीं एक स्वप्नील वाळके म्हणून ताका असोच मारिल्लो. सकाळीं म्हळ्यार दिसा ढवळ्याक फारान मारलो प्लस ताका स्टॅप केलो आनी तो मेलो. जिवलर. सो इश्यू कितें येता? सेफ्टी ऑफ बिझनेस. आज बिझनेस केलो, शेतीचो धंदो सेफ आसा काय गव्हर्नमेंट ताका सेफ्टी दिवंक शकता वा ना? आनी एक केस आसा स्पीकर सर, केप्या मेयात एक रोहन नार्वेकर म्हणतो पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर थापड मारले. झगडी आडायतना थापड मारले. जे मनशाक थापड मारले ताका पुलिसान धरलोच ना. FIR रजिस्टर केली आनी हे जाली. जॉयसन फेर्नांडीस म्हणतो एक्युज्ड. पुलिसाचेर मारलो तो सुटलो. सो जेन्ना पुलिसाचेर मारून तुका पचता तेन्ना पुलीस तुका आनी भितलो कोण? सो स्पीकर सर, हे डिटरन्स आनी एनफोर्समेंट म्हणटा थंय इश्यू जाता की बाबा कोणूच तुमकां भिना, जस्टीस बेगीन मेळना, अकाउंटेबिलिटी कोणाची ना, इनसफिशियंट प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन म्हणटा आनी जायत ना आनी पब्लीक कॉन्फिडन्स कंप्लीट गेला. स्पीकर सर, हे कित्याक वता? एक की सगळे पुलीस ऑफिसर, खूब पुलीस ऑफिसर आहात, सगळे IPS ऑफिसर आहात, मेन पोझिशनाचे IPS. हे IPS ऑफिसर हांगा मजा मारपाक येता आसतले. एक गोंया कितें खावो पिवो मजा करो, वेकेशन स्पॉट तो. गोंयकार जे पुलीस ऑफिसर आहात ते कालूस बाब म्हणटा ते भशेन कोल्ड स्टोरेजीन आहा. ते आशिल्ले तेन्ना गोंयान इतलें जायनाशिल्लें. आमी आयकूंक ना की केन्ना भुरग्याक कोण मर्डर, चायल्ड मर्डर जातलो म्हणून. 5 year old child buried her body in the backyard. स्पीकर सर, असल्यो जातल्यो म्हणून आमी चिंतूंक ना. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन मातसो रिव्ह्यू करचो. ते दिल्लीवाल्यांचे चड हातून पडनाका, नव्या गोंयच्या ऑफिसरांक घेवन चलय गोंय. स्पीकर सर, जो आम्ही क्रायम पळयता तो मॅक्सिमम आयज दिसून येता की स्पेसिफीक सांगता नॉन गोवन जो आसा तेंच्यांनी 24-25 ह्या वर्सा अरावंड 240 आसा. आनी आतां तुमी पळयता की ऑगस्टान 254 हे आसा अक्युज्ड, हे आसा एसॉल्ट्स आसा, मर्डर 26 आसा, रेप 96 आसा, रॉबरी 15 आसा आनी सायबर क्रायम आसा 96. आता स्पीकर सर, हितून ऑलमोस्ट 80% तुम्ही पळोवंक शकता की भायले नॉन गोवनाचे क्रायम एक्टिविटी आसा. सो हेजे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स जो आसा तो सरकारान घेवपाक जाय. आनी क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन्स जो आतां पळोवंक येता तो 4756 म्हटल्यार इतलो जो हे रेजिस्टर्ड केसीस आसा हितून अशें दिसून येता. आतां कालोस सरान सांगलेलें आसा की बिहार जावपाक शक्यता आसा. आनी जो रिपोर्ट द गव्हर्नराचेर येयल्लो आसा, बिहार हो आमकां गोंयाक कोस्टल एका एरियेन हो हे करता. स्पीकर सर, आनी एक मातसो मेन आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाची जी खुबशे क्रायम चालूच आसा कित्याक खुबशे लोक आमचे भायर गेल्ले आसा. आतां ते एरियेन शिरीगांव जावं गोवा वेल्या एरियेन रॉबरीज जातात, एक्यूज जाता, खुबसो एक्टिविटी जाता. सो तेजी प्रॉपर पेट्रोलिंग हेची गरज आसा. CCTV जो सीएमान मेन्शन केल्ले आसा, ते स्मार्ट सिटीचे CCTV जे आसा ते चलता, थोडे आमचे हितून आसा ते थोडे चलना. सो अशे CCTV बाकीचे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, सगळे जाण उलयले, हांवें उलयल्या उपरांत एक
लोकांचो विश्वास पुलिसा वयलो वाडला म्हणून लोक येवन कंप्लेन दिवपाक लागल्या ही पहिली गजाल आसा पुलीस आज जे आहा पळय न्ही हे लोकां पर्यंत पावल्या म्हणून लोक न भिता म्हणटा तशें बारीकशी सुद्दां जरी कंप्लेन जाली आसत जाल्यार डायरेक्ट येवन कंप्लेन दिवपाक लागल्या त्या खातीर आमी पळयता की रजिस्ट्रेशन रेट जो आसा पळय न्ही हो वाडला ओके नो डाउट त्या बद्दल विश्वास वाढला मग क्रायम लोक मोठे आणि विश्वास वाढला मोठा अरे कंप्लेन करपाचो रे कंप्लेन कंप्लेनूच करिनाशिल्ले पयलीं भियाताले घरा कडेन त्या खातीर लोक कंप्लेन करपाक लागले बस सांगता कित्या लागू कंप्लेन हेज लिंक कितें आतां तेच सांगता तुका बस एक घेता आनी दुसरे कडेन लायता बिकॉज सर एका हेवटेचो तेवटेन वचपाची संवय जाल्या स्पीकर सर थंय ताजे पुलीस स्टेशन 3 वर्सां ते फॉलोअप करीत ना तो सांगता ते पुलीस स्टेशन एकदांचे फॉलोअप करूया सारकें करूया राव बस बस आता बस स्पीकर सर ताका बस पुढे सांग तेजे उलोवन जाला झाली रे ती बस झाली मरे ते जावन कंप्लीट जाला बस आता अरे खबर आहे तू फॉलोअप करता चल बस स्पीकर सर ताजेर सांगलें की ऑलमोस्ट सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर आमचे वुमन PSI आसा ऑलमोस्ट सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर ओके जेणे करून त्यो केसीस ज्यो रजिस्टर्ड जावपाक लागलेल्यो आसा आनी आमी पळयता मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही मायग्रंट लेबर हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडला आमी बिलीव करपा तुमी जर काडून पळयशात तसो मूळ गोंयकार जो आहा पळय न्ही हार्डली भितर 2% ते 3% बीन गोंयकार आसतलो ह्या सगळ्या भानगडींनी गोंयकार हो स्वता तसो मातसो आमचो गोंयकार वर्रात ओके तो ह्या कसल्या भानगडींनी पडना त्या ते आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय जी आता इंडस्ट्री फॅक्टरी जावपाक लागल्या टुरिजमा खातीर जे वेवसाय येवपाक लागल्या ती मायग्रन्सी खूब प्रमाणात येवपाक लागल्या हांवें टॅनंट व्हेरिफिकेशन हे कंपल्सरी केलां समेस्त गोंयकारांनी समजपाक जाय आपल्या घरांत कोणाक दवरता आसत जाल्यार तेजी पुलीस इन्क्वायरी करूनूच दवरचो जाल्यार पुलिसेक कळनासतना दवरचो न्हू कारण तोच घरात तुमी जे आतां सगळ्यो सांगल्या पळय न्ही डकेती पासून त्यो सगळ्यो रेपा पर्यंत सगळे भानगडींनी तेच लोक आसात हांव खंयच्या पर्टिक्युलरली स्टेटीचें नांव घेयना पण हे सगळे लोक जे आपण हे आसा म्हणून माझी सगळ्या जाणांक तुम्ही ज्या सगळ्या सांगलेल्याचेर CCTV पासून ते पुलीस कोणाक कोल्ड स्टोरेजीन दवरूंक ना सगळ्या जाणांक आमी वेवस्थीत रित्या पोस्टिंग आनी हे ते दिलां सगळे जाण फिल्डाचेर काम करतात जो जो तांकां म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय अल्कोमिटर पासून ते व्हेकल पर्यंत म्हाका दिसता म्हज्या ह्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान कंटिन्युअसली इवन दो ट्रेनिंग्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां जाय सायबर क्रायमच्या बाबतीत तर सायबर क्रायम आमी अपडेट केला वुमन ACB एंटी नार्कोटिक्स सेल हे सगळं जे आहा पळय न्हू तेय सगळे हांव फाटले फावटी एकदां त्या कोलवाळ जेल पळोवपा खातीर गेल्लो कोलवाळ जेल पळयता आसतना इट इज ऑलमोस्ट भितर आहा तितके 95% लोक खंयचे ना खंयचे भितर आसात ओके ते डिटेन्शन सेंटर जे आहा पळय न्ही फॉर द फॉरेनर्स गोंय स्टेटीन एकूणच केला बाकीच्या खंयच्या स्टेटीत डिपोर्टिंग डिटेन्शन सेंटर टू डिपोर्ट आमीच केला कारण बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट हे प्रॉब्लेम जे आसा हांव ना म्हणना प्रॉब्लेम आसा ते ओवरकम करपा खातीर आमचे पुलिसींक स्ट्रिक्टली हाज्या फुडें आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा ते काम करतले तुमी सांगलेली काही सजेशन ही सजेशन्स जी आसा पळय न्ही हांव ती कॉर्पोरेट करपाक लायता स्पीकर सर आनी हेजेर वर्किंग करपाक लायता येस फुडें आता आमी प्रायवेट पुलिस स्टेशनाची शॉर्टेज आहे पुलिस स्टेशन ऑल ओव्हर द स्टेट देयर इज अ प्रायवेट मेंबर स्पीकर सर इतली बेगी बेगी सार कित्या इतली बेग बेगी चर्चा खूप झाले एज इट इज दिस इज इम्पॉर्टंट इशू अरे स्पीकर कार्लो फेरेरा पुलिस स्टेशन आज एग्जांपल कार्लो फेरेरा 30 स्टाफ शॉर्टेज आहे 30 आहे तू डाटा मोठा गेल ते वर्सा की डाटा प्रायवेट केन्ना डाटा प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन 30 शॉर्टेज आहे येस अजून घ्या विषय घ्या करता आता आमी मातशें सांग व्हेरिफिकेशन ऑफ द मायग्रंट लेबर करता हे करता सुरू केला करता पोस्टपोन प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन बोली चालू फेरेरा चांगले फील करपा लाय फील करे मातशें यस कार्लो फेरेरा Honorable Speaker, I move the private members' resolution. This House unanimously resolves the government to address the pressing issue of unemployment in the state
by urging the government to adopt and implement comprehensive policies aimed at creating sustainable job opportunities in both the private and public sectors while ensuring that Goans are prioritized and safeguarded through mechanisms that uphold fairness, equality and justice. Further, the House emphasizing the need for stringent measures to guarantee transparency in the recruitment process, equitable access to opportunity for all qualified applicants and protection of the rights and dignity of those already employed, thereby fostering an environment of trust and economic stability for the people of Goa. Any reply? Yes, Tarav Sabhagaramkar sir. I'll speak on Yes, this. yes. Yeah, directly it is a private member resolution. Yeah, I'll just explain this. He can speak directly Yes, afterwards. bullet. Minister Bullet. will explain afterwards. Honorable Speaker, Yes. कितें जाता आमचे लोकांचे उमेद आसा की नोकरी मेळपाक आनी ल्हान बेकार आसा जाल्यार मागीर क्रायम अशें करून वाडटलो आमगे भुरग्यांक नोकरी आसा सरकारी नोकरी पासून मेळटा तेन्ना दे हॅव टू गेट रेग्युलर पोस्ट आसा तेन्ना रेग्युलर अपॉयंटमेंट आसूं जाय कित्याक तूं रेग्युलर पोस्टाची कॉन्ट्रॅक्ट अपॉयंटमेंट दिल्यार तेंगे फ्युचर अनसर्टन आसता आनी वर्सा तेंकां टेन्शन आसता ते दुसरे वर्सा ते कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातले आनी आमी पळयले आसले कितले फाटी 7 वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां आनी 17 वर्सां पासून लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आहात मागीर तेंगे फ्युचर दुसरे जॉब मेळपाक प्रमोशन कांय ना मागीर तेंगे पेन्शन ना ते सोमते रिटायर जावन घरा वयतले ते काडले एक फाटी एज जाली आतां सरकारान एटलिस्ट एक अश्युरन्स दिला थोड्या लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसान हें करपाक सो दॅट इज समथींग वेलकम बट वॉट आय एम सेइंग stop this thing of contract, start employing them on regular basis so that you can give them that hope. And एक party regular गायलो, age of retirement येता, तो batch मागीर retire जातलो. You will have vacancies for new. नाल्यार वर्सान आनी vacancy लोक demand चड जाता. मागीर लोक 8 application 3000 application येतात. अशें करून जाता मागीर तूं जाणा. Next is Goa Human Resources Development Corporation म्हणून आसा. Goa Human Resources Development Corporation. हो हांवें पळयला फकत लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसला कित्याक ते हाडटात 200 पोस्ट म्हणटात इन वन डिपार्टमेंट ते कित्याक जॉब दिनात लोकांक डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट तूं थ्रू देम हाडले जाल्यार हे लोकांक केन्ना गॅरंटी ना जॉबाची कोर्टान गेल्या पासून कोर्ट म्हणटलो यू आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस थ्रू अ कॉन्ट्रॅक्टर नॉट बाय डायरेक्टली बाय दी गव्हर्नमेंट ऑर द डिपार्टमेंट कित्याक कोर्टान कितें 10 वर्सां ते डिपार्टमेंटाक जाल्यार 10 वर्सां ते थिंगा काम केल्यार तुजें डिमांड करूं जाता आनी तुका ऑर्डर मेळटली रेग्युलरायज करपाक Honorable Chief Minister, I am saying this post which you are going through GHRDC, let them go directly to the department. Otherwise, they are becoming like a labor contractor. Now, this is one last thing I will talk about is industrial estates. आमगे इंडस्ट्रियल एस्टेट आमी पळयले आमी सद्दां बेजार जातात की आमचे जॉब फेअर्स आनी सगळे एडवर्टिजमेंट भायले स्टेटीन करतात आनी आमचे गोंय इंडस्ट्रियल एस्टेट गोंय आसात फॅक्टरी गोंय आसात म्हणून फाटल्या दारान दुसऱ्यांक हाडटात आमगे गोंयकारां ऑपॉर्च्युनिटी चान्स ना बरें तुवें केलो जाल्यार एडवर्टिजमेंट लोक येयल ना मागीर दुसऱ्यांक गायलो तें वेगळें पूण तूं पयलो एडवर्टिजमेंट भायर घाता कित्याक एक दुसरे स्टेटीचो तो तेंगे लोकांक हाडटा हांवें एक रिकमेंडेशन केल्लें लास्ट टायम आनी गोंयच्या सरकारान एक अमेंडमेंट हाडलेलो गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस कंपल्सरी नोटिफिकेशन वेकन्सीज गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 आमी पास केल्लो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यू नो दीस ते जॉब फेअर्स हिंगा एडवर्टायज करपाक बट हो सेंट्रल कायदो इट हॅज नॉट येट गॉट अ सेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज सेंट बट टिल इट कम्स दे विल वायोलेट my one recommendation I have got which will not cost you anything and which will not create any problem under the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancy Act एक section asa section 4(2) the appropriate government may by notification in the official gazette require that from such date as may be specified in the notification the employee in every establishment in a private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in a private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, notify that vacancy to such employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall thereupon comply with such requisition.
फकत तुम्ही नोटिफिकेशन काढू जाय, सांगपाक तुम्ही नोटिफाय करात आमकां जॉबाक घेयात म्हूण न्ही, बिकॉज एक सेक्शन दुसरें सबसेक्शन आसा. It will not cause anything, no financial burden, काय ना हिंगा. But I will explain this other part also. Please, all my chief ministers, just listen. There is one provision here. No, this is important. I want you to listen. See, काब्राल तुकडे उलयता ना जाल्यार Honorable Chief Minister, हांव एक सांगता कित्याक. See, in subsection 4, एक provision आहा. Nothing in subsection 1 and 2 shall deem to impose any obligation upon any employer to recruit any person through the employment exchange to fill any vacancy merely because that vacancy has been notified under any of the subsections. No, that's not a compulsion to them, but at least to take sangta to notify kor. I'm the lock at least house patinga. I don't think it will cost the government anything. Ami zomin ditat tenka. We are giving them all the benefits in industrial estate. We are giving them all rebates of excise and every benefit under various laws. And we are creating also special zones for them. Why should they not give us? Because you don't put up an industrial estate in Goa to give people, other people jobs. So this is what I have to say, that if we can create this kind of a situation, I'm going to look what's my Roshna, otherwise why they going out? Boti roitat, London, Portugal, America roitat, because they don't have an opportunity here. So I only ask that we have to create this. This is my resolution. I ask the House to kindly support it. It is not actually against the government, it is for the government to support our people. जे कोण उलोवपाचे आसा ताका जस्ट ऍड करात म्हणजे हे जे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन ऍड करपाक कितें कॉलिंग अटेंशन टाइप ऑफ प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन वी कॅन स्टे टिल 4 in the morning तू काय बिनाका स्पीकर सर मातशे केक बीक रेडी दवरू रातीको 12 खातोरी हिंगाच्यो हे जे केसले तुवें हांग बंद करूं जायना एक म्हजो बर्थडे फाल्यां न्ही परवा समज तूं पर येता सुशारात या आमी नाही कितले वेळ चलोवप बिझनेस तिथे चड आसा त्यामुळे आम्ही अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. सो एक कॉलिंग अटेंशन तू मोठालो 25 मिनिटं एक प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन हांव ताका सांगता सुपर फास्ट रेल्वे अशें करून दिवं नाका विषय ना हो विषय खूब गरजेचो ते आमी लक्षांत दवरता सर हो विषय आजय आमकां तो बिझनेस आसा न्ही बारा जातले स्पीकर सर आयज फास्ट या नाका मातशें सुशागाद या मातसो सुशागाद. स्पीकर हो खूब गंभीर आनी खूब इम्पॉर्टंट इशू आसा. अनएम्प्लॉयमेंटाच्या रेझोल्युशनाक स्पीकर सर आमी सपोर्ट करपाक जो कार्लोस बाबान घातलेलो आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो आसा. आनी हे अनएम्प्लॉयमेंट आमी हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी उलयल्ले आसा, हेजो प्रश्न जो आसा तो मांडलेलो आसा. आयज तुमकां सांगपाची गरज ना आनी कार्लोस बाबान टोटल जे सिनारियो आसा तो सांगलेलो आसा. पण हांव मेन उलोवंक सोदता तो स्कील गॅपाचे बद्दल. जे स्कील गॅप सद्याक गोंयांत चल्लेले आसा आनी जो रिपोर्ट जो अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट जी आसा ती 2023-24 जो पिरियडीक लेबर फोर्स सर्वे PLFS हेजो डेटा इंडिकेट्स एज 15 to 29 years हेंचो ऑलमोस्ट एक्सिडींग टू 20% म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% सुमार पावल्लो आसा. आनी ते स्पेसिफीक आतां तुमी पळयता खंयचे फार्मास्युटिकल सेक्टर जो आसा जावं हॉस्पिटलेट सेक्टर आसा, टुरिजम सेक्टर, IT सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर हो तेंचो डेटा आसा स्पीकर, म्हाजो न्हू. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता 2024चो नास्कॉम गोवा हेंच्यांनी रिपोर्ट काडलो, एसोसिएशन रिपोर्ट जो आसा तेजेर सांगता की 75% जो फ्रेश ग्रॅज्युएट इन गोवा रिक्वायर्स सिग्निफिकंट रिस्किलिंग. जो भाशणान प्रत्येक वेळा जो CM प्रत्येक वेळा घेता स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग. सो हांगा हो जो रिपोर्ट 2024चोच रिपोर्ट सांगता हे कितली वर्सां जाली CM भाशण घेता. सो हेज्या बद्दल म्हाका दिसता CMन क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. तशेंच GCCI जो सर्वे कन्सिडर परत सांगता की लॅक ऑफ स्किल्ड मॅन पॉवर हो लॅक आसा, कमी आसा म्हणून. आनी इन फार्मा एंड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर तो आयज टुरिजम म्हणटा आमी टुरिजम चलोवपाक लागून हो खूब गरजेचो आसा. तुमकां काय लागता स्पीकर सर टुरिजम? स्पीकर सर तशेंच हांगा स्पेसिफिकली फार्मा हब्स इन वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट तेंच्यांनी नियरबाय ऑलमोस्ट 40% जे आसा तो भायलो हेंका हाडटा. कित्याक हाडटा? कित्याक स्कील गॅप आसा. हे प्रूव करता की हांगा स्कील गॅप आसा स्पीकर सर. आनी आमी पळयता की स्पेसिफीक ट्रेनिंग हब्स आतां आमी हेज्या पयलूय हो पॉयंट जो आसा तो रेज केल्लो की इंडस्ट्रियल सेक्टर आतां इंडस्ट्रियल एरियाज आसा थंय स्पेसिफीक ट्रेनिंग हब्स जे आसा ते गरज आसा. आनी ते आयज गोंयांत खंयच दिसना. स्पीकर सर हांवें पर्सनली हांव तुमकां सांगपाक सोदता
हांवें गोंयच्या भायर वचून ते स्कील हब्स जे आसा ते पळयल्ले आसा. जावं तो प्रथम फावंडेशन मुद्दम सीएमान नोट डावन करचो, प्रथम फावंडेशन म्हणून आसा, गायतोंडे फावंडेशन म्हणून आसा, जावं हो मॅजीक हब म्हणून आसा. हे सगळे फावंडेशन जे आसा ते आपूण जावन क्रिएट करता. एक शॉर्ट टर्म कोर्सीस करता, 45 days कोर्सीस आसता तांचे. डिफरंट प्लंबिंग आसूं, तो इलेक्ट्रिशियन आसूं, जावं बाकीचे कसले आसूं, POP आसूं, हे सगळे जे कोर्स आसा, जावं इंडस्ट्रीन कितें लागता, फार्मास्युटिकल कोर्स आसूं, हे सगळे कोर्स ते क्रिएट करता आनी तांकां मागीर 100% प्लेसमेंट दिता. स्पीकर सर, अशें आमच्या गोंयांत कित्याक जायना? हांगा आमी म्हणटा की आमी सगळे अपस्किलिंग करतले, रिस्किलिंग करतले. आमी प्रत्येक वेळा अशेंच सांगता की हे जे डिपार्टमेंट आसा, हे डिपार्टमेंट आमकां स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट डेव्हलप करपाक लागून आसा. हांगा कित्याक लागून जायना? कितें स्पीकर सर, हे सारको गंभीर आनी इम्पॉर्टंट विशय आसा. हो आख्खे गोंयच्या जनतेक लागता. आमी भुरगे बेकार आसा. स्पीकर बेकार आसा हांगा पळय. स्पीकर सर, हे कित्याक हांव म्हणटा की CAGचो 2023चो रिपोर्ट जो आसा, तो अंडर युटिलायझेशन ऑफ फंड जो आसा, तो सांगता की स्कील डेव्हलपमेंट अँड डिले इन इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रॉमिस इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हटल्यार ज्या स्कील डेव्हलपमेंटाचे प्रत्येक वेळा आमचो मुखेलमंत्री गुणगान गायता की आमी स्कील डेव्हलपमेंट करता, हांगा CAG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की हे डिले जाल्लें आसा. स्पीकर सर, तशेंच गूड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसीस हे जे आसा, हो कंप्लायन्स जो आसा म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. हे गूड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसीस कितें आसा? जो टेक्निकल आमचो सेक्टर आसा, ताका सॉफ्ट स्कील जावं ताका हार्ड स्कील. आतां सॉफ्ट स्कील कितें? आमच्या गोंयांत आतां कितलेशे पळयता आमी सॉफ्ट स्कील ट्रेनिंग जी आसा ती त्या पद्दतीन मेळना. आमी कशें उलोवपाचें, आमी कशें इंटरव्यूज दिवपाचे, ही सॉफ्ट स्कील आनी टेक्निकल नॉलेज जी हार्ड स्कील आसा. स्पीकर सर, राव मातसो राव, जालें 2 मिनट राव. उलोवपाक जर तुम्ही गाडी आसा आनी तुवें स्टॉप जे आसा स्पीकर सर, आतां हे रेझोल्युशन रेझोल्युशन करतलो कशें जातलें? मेन रेझोल्युशन काढून सुद्दाचे ताका पॉइंट. स्पीकर सर, मुवाराक जे आसा ते सोडून हांव उलयता. हे एक्स्ट्रा तेच सेम रिपीट करना. स्पीकर सर, क्रिटिकल डिस्कनेक्ट. स्पीकर सर, क्रिटिकल डिस्कनेक्ट बिटवीन एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स हो स्पीकर सर हांगा दिसून येता. हांगा स्कील गॅप जो आसा, क्लियर कट मॉनिटरिंग सिस्टम, हे NSDC असो राव. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट आसा. हे सीएमान आयकूंक जाय. स्पीकर सर, NSDC जे गायडलायन सांगता, जे इंडियाची गायडलायन सांगता, त्या प्रमाणे हांगा चलपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हे करपाक जाय. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याक समज हेल्प जाय, कारण आमचे मनीस आसा, आमी सगळ्या स्पीकर सर, पण तुम्ही लिमिट घालून. स्पीकर सर, लास्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जी खूप गरजेची आसा. येस. Yes, CM India asking him a question. So please direct it to me. Yes. Sri Venturegas. Yesterday CM stood up in your defense. What you have answered. Skilling skilling as a department so त्याला point करता. Because real because sir एक because sir complete करून दिस because नो अशें कशें जातलें? बस बस कंप्लीट अरे तू टाइम दिला टाइम भरपूर दिलो की आम्ही हे किती शॉर्ट 5 मिनिटाची गोष्ट आसा. तुम्ही 10 मिनिटं उलयले तुम्ही 10 मिनिटं 10 मिनिटं दिला. प्रत्येक माझे पार्ट टाइम आसा टाइम आसा. हांव पोल येस हे जालो. श्री वेंकटेश उलयत मी. Sir, I stand by in support of the private member resolution put up by my colleague Shri Carlos. Because sir, जेन्ना आमी जॉबचा उलयताय आमी सगळे एकू लायनीन उलयताय की गोंयकारांक हिंगा जॉब नाय. गोंयचे भुरगे आज शिकताय, कॉलेज पास जाताय, पूण तांकां सिरीज करपाक मेळना. सगळे भाशेन सजेशन तुमकां दिलाय, तुमकां सगळी जाणवाय आहा, पूण तुमकडे हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जायना. ना म्हूण तुमकडे तुमगे भाशणांतल्यान जे तुम सांगताय, तुम म्हणटाय स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, आमकां एक रिपोर्ट काड दियाय की 2022 जेन्ना आमी गेल्ले 2022 ते 23 स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हेचे रिपोर्ट काढली आहे. 2023 ते 24 हेचे रिपोर्ट काढली आहे. 2024 ते 25 हेचे रिपोर्ट काढली आहे. आणि आता 2025 ते 26 स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हेचेर तुम रिपोर्ट काढली आहे. सगळे तुम उलयत वयताय प्रत्येक भाशणात, पण हेचे रिपोर्ट काढली आहे तुम कोणा स्किलिंग केले, कितू जाणा अपस्किलिंग केले आणि कितू जाणा रिस्किलिंग केले. ही भुरग्यां नाव दियाय, एड्रेस दियाय, आन्सर 0, कांयच ना. फकट भाशणां, कोणा रिस्किलिंग केलं ना, कोणा अपस्किलिंग केलं ना, कोणा स्किलिंग केलं ना. एक आन्सर्स एक रिपोर्ट कार्ड आमकां जाय.
हांव जरी तर उलयता इतली लागता जाल्यार you counter my statements with facts. No, I'm asking you for report card. ये सरकाराचे report card आणून दी मरे. तू थोडा you bring report card. Answer is zero. Zero skilling, zero reskilling, zero upskilling. 23, you counter with report card. काय ना मुठे रोज कसं सगळे उठताय प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट कार्ड दियाय स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग प्रत्येक मिनिस्टरागे रिपोर्ट कार्ड जाय आमकां स्पीकर हे असेंब्लीत दियाय कितलो जाम भुरग्यांक मिनिस्टरांनी ते डिपार्टमेंटा स्किलिंग केला रिस्किलिंग केला अपस्किलिंग केला लेट इट बी अ व्हेरी क्रिस्टल हे उलयताय जॉब तुमक दिवपा नाकाय जाय आमकांय जाय तुमगेले भुरग्यांक जाय तुमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय स्पीकर सर एविएशन स्किल सेंटर थंय भुरगे येयना रिपोर्ट कार्ड तुगे मोबाईल रिपोर्ट कार्ड तुमगे उलयताय तेच रिपोर्ट कार्ड दियाय प्रत्येक मिनिस्टर आपआपल्या डिपार्टमेंटात कितले भुरग्यांक स्किलिंग केले रिपोर्ट कार्ड दियाय चड जाता आतां तूं तेंक भाशेक वॉर्निंग दी एक भायरी भाशे एक भायरी तू काय रिपोर्ट कार्ड दी म्हणा रॉंग उलयलो ना हांवें म्हणा रिपोर्ट कार्ड दी रॉंग तूं उलयताय सो स्पीकर सर आतां आमकां 3 वर्सांचो रिपोर्ट कार्ड जायो कोण मुला मोपाचेर तुम स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग केला तेज रिपोर्ट कार्ड दियाय आमकां फकत डेटा जायो की तुम कोणा केला आनी कित केला आनी जरी तरी तुमगे डेटा मेळना आनी तुमकां हे स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग रिपोर्ट कार्ड दिवपा जायना जाल्यार भाशणान हे मुडपाक बंद कराय आनी मुडपाक गरज ना तुमकां ज्या दिसा रिपोर्ट कार्ड दिवपा जाय तेन्ना मागीर परत भाशणान हे उलोवपा लागय स्पीकर सर प्रत्येक भुरग्यांक हांव उलयलें हांवें खूब जॉब फेअर केले स्पीकर सर प्रायव्हेट जॉब केअर प्रत्येक जॉब फेअर हांवें ऑलमोस्ट 30-35 कंपनीज हाडले स्पीकर सर हांवें शिपिंग कंपनीज हाडले स्पीकर सर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पूण तुमकोडे स्पीकर सर आज गव्हर्मेंटा सगळ्यो सरकारी नोकऱ्यो हाडून जॉब फेअर करपाक तुमकां कापास्तान जाय स्पीकर सर दिस इज वॉट पीपल नीड दिस इज वॉट द चिल्ड्रन नीड भुरगीं आज लॉजिस्टिक्स शिकताय भुरगीं आज शिपिंग शिकताय भुरगीं आज मॅन्युफॅक्चरिंग शिकताय MBA कोताय रोबोटिक्स कोताय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कोताय आनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आहा गोंया स्पीकर सर पूण हितून स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग खूंय आहा स्पीकर सर आहा जाल्यार दाखोवचें तुवें जितल्यो आतां रोरो फेरी बांदून हाडल्या कितू जाण गोंयकार भुरगे ती रोरो फेरी बांदपाक स्किलिंग आहले रिस्किलिंग अपस्किलिंग आहले कितू कामदार आहाय ते हितू सगळे जितली यार्ड आहाय तितूच हे स्पीकर सर कोण आहाय ते मुगे हॉटलांनी आहे स्पीकर सर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हॉटलान बोलो आहा स्पीकर सर तितलो तूं चोय कितू जाण गोंयकार भुरगे काम करूं सोदताय कित्याक करूं सोदनाय काम स्पीकर सर हेजेर तुम नियाळ करपा जावो व्हडली आमी प्रोजेक्ट हाडले मुजाय नाय पूण आमगे भुरग्यांक जरी तरी तुमी 8,000 10,000 पगार दितले जाल्यार ते पगाराचेर राव जातले सो मुळावो रूट कॉज सॉल्व करपाची गरज आहा वाय नो वन वॉन्ट्स टू वर्क इन गोवा इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इफ यू डोंट सॉल्व दिस यू विल नेवर एबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन गोवा अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज बी इन अ राइट बाबूश म्हणटालो की आपूण मंत्री आनी आपल्याक एड्रेस करूंक जाय म्हणून बिकॉज सर एक क्वेश्चन घालो रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एट मोपा एअरपोर्ट लेबर मिनिस्टर आन्सर दिला सेंट्रल गव्हर्नमेंट नॉट गोवा लेबर डिपार्टमेंट कंट्रोल द एअरपोर्ट आतां तो कितें सांगता आतां रिस्किलिंग अपस्किलिंग मोपा कशें जाता तें पळय म्हणटालो जीत आतां आयक रे ताणें क्लियर सांगला की बाबा हे आपलं डिपार्टमेंट न्ही म्हणून आतां दुसरें आनी एक सांगता लेबर कार्ड म्हणून केली 1,39,615 employees registered under the Labour Smart Card Scheme. 65,871 Goan. 73,744 from other states. हे आमची गोंयची परिस्थिती स्पीकर सर एक आन्सरान दिला म्हजे फिगर न्ही स्पीकर सर भायल्यो कंपनी घेतात म्हणून आमी खूब उलयतात सिप्लाक तुम्ही सामके तुमचे काळीज सामके ओपन अप जावन तुम्ही सिप्लाक आतां जमनीचेर पयशे एक्स्ट्रा दिवन जमीन परती क्लियर करून दिता आनी सिप्ला कोण गोंयकारांक घेत ना हांवें एक मुखेलमंत्र्या कडेन म्हजी केस हाडिल्ली ते मनशा करून सिक्कीम घालून सांगलें जॉयन जा तुवें सांगून तुजो आयकुना ताणी ही केदी व्हडली लस ती पळय तुका तूं ताका 39 crores दिता म्हणून आयकलां हांवें म्हाका समजना हें कितें तें स्पीकर सर तुमी कित्याक कितले ताचे आतां तुमी दितात खंय न्ही रे एसी जणांचे पयशे ताणी घाल्ले 9,80,00,000 व्हॅल्यू जाला 20 कोटी तूं काडटा ताका कॅबिनेट डिसिजन घेवन खंय 39 crores दिता खंय एसीझेड मॅटर ना पयलीं कित्याक घेवंक ना ताणी पयलीं कित्याक घेवंक ना आमच्या वेळार जेन्ना एसीझेडाचो सेटलमेंट जालो तेन्ना कित्याक
जावं ना सिपला मेन सिपला बुतखांब हांव सावय वेरेचो आमी जाणा ते कितें ते ताका हिस्ट्री आहा बुतखांब म्हणटा ती तुम्ही ओगीच जमनीची डील केली म्हणून पचना ती गोविंद गावडेक विचार थंय कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजी ती थंय ते इजी पचना डिली ओगीच करूंक वचनाकात तुम्ही स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर अशें जाल्लें आहा इतली बेकारी जाल्या ही एक क्रायसिस स्पीकर सर हो व्हडलो इशू हो प्रायव्हेट मेंबरच इशू न्ही हो पब्लिकाचो हो सगळे गोंयचो बिग क्रायसिस अशी तुम्ही आता बीजेपी म्हणून म्हणटात वयले इंजिन सकयले इंजिन तुमची सारखी बेकार जनता पार्टी अशी दिसता म्हाका कळना सगळे बेकार आहा तुम्ही सोडून सगळे बेकार सो तुम्ही लिडरशिप करता बेकार जनता पार्टी दिसपाक लागली स्पीकर सर तेका व्हडल्यान उलोवपाची संवय जाल्ली आसा तो मातशा हात वयर उलयलो काय ना थोडे टायमान उलय म्हणटा म्हणून शॉर्टकट करता नाजाल्यार उलोवंक जर तूं भितालो जाल्यार सारको उलोवपाचो स्पीकर सर आयपीबी तो ते भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार आसा डबल इंजिनाचेच सरकार आसा आणि डबल इंजिन सगळे बेकार आहा युथ आहा बेकार तुका हांवें फिगर दाखयली सगळी बेकार जनता पार्टी आहा युथाच्या भितर आनी कितें सांग तूं म्हाका कशी न्ही तें स्पीकर सर तो फिगराचेर उलयता हांव आनी कितें मरे मिनिस्टर दिवनी पयलीं मागे सांगता हांव फुडें सांगता तुका स्पीकर सर आयपीबी म्हणून केलें आयपीबीन 17 प्रोजेक्ट अप्रूव्ह केल्या हांगा सांगला 9,244 जॉब्स क्रिएट जावंक जाय म्हणून कितले जॉब मॅटेरियलायज जाल्या 43 जॉब्स ते बरे आहा ते एक्सपांड बरे आहा हे फुडले पळय ही फिगरां जर आयकली जाल्यार वायट दिसता स्पीकर सर पोस्टमॅन कशे महाराष्ट्रांतल्यान येतात गोंयकारांक कशे भायर उडयता ते दाखयले हांवें गोवा युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर कितें म्हणटा की नॉन गोवनाक घेतल्यार अक्रेडिशनाक बरें जातलें तो सगळे केरळी धाडूंक सोदता अरे हें कितें स्पीकर सर युनिव्हर्सिटी गोंयांत आहा युनिव्हर्सिटीन गोंयकार ना अशी जावंक शकता परिस्थिती ही जाल्ली आहा स्पीकर सर गोंयचे एग्रीकल्चर कॉलेज आनी प्रोफेसर सगळे भायले घेतात स्पीकर सर स्किल्ड गोवन्स म्हणून ते मायग्रेट करतात भायर आनी गोंयांत भायले लोक भितर येतात ही परिस्थिती आहा क्लियर कट सो आतां हे तुमी कितें करतले बेगीन उलय म्हणून सोपून जायना 2 कंपनी आहल्यो इंडोको आनी एनक्युबे म्हणून दोगांयचेरूय आमी पॉइंट आउट केलें बाबुशान आन्सर दिला की आमी एक्शन घेतला हें केलां तें केलां प्रत्येक जुनान परती ताणी भायर एडवर्टिजमेंट करता आतां बोईसर म्हणून थंय केल्लें आहा सो बिंदास करीत आहा ते एडवर्टिजमेंट भायर करतात त्या तुका भीत ना हे आमदार कित्याक विसरले न्हू तूं मंत्री म्हणून पावरफूल आहलो तुवें कांयच हे हातून तूं तांकां चिमटाच काडना तुवें कंप्लीट सोडला हे टेन्युअरान बाबुशाक कितें जालें तें म्हाका कळना ते स्मार्ट सिटीचें दुयेंस लागला ताका कितें तरी जाला तो खंय आसाच पूण कळना पण आमदार सीएमा कडेन उलोवंक लागले तुका नाशिल्ल्या भशेन करपाक जाय म्हाका वायट दिसता ही परिस्थिती तुजी आतां तूं वचून ती देवळां बिवळां साफ करता हें करता तूं सारको हें दाखयला तुवें आपूण सारको हें जाला म्हणून पचपचीत हाजे खातीर ही परिस्थिती जाल्या स्पीकर सर नाजाल्यार तूं स्ट्रॉंग मिनिस्टर तुवें तें सिपला बिपला बंद उडोवपाचें खंय आयलें काय म्हणून कांयच करना तूं तुजो कांय गमूच ना म्हणटकच लोकांक दिसता तूं नाच म्हणून ताकाच उलया म्हणून कित्याक तो तांकां बरो आहा म्हणटा हांव ताजे कडेन बरो भशेन गेल्लो एक भुरगो सादो भुरगो आमचो एक नाईक म्हणून ताका काडला सीएमान उलयलो ताजे कडेन सिपला कडेन कांय केअर करना म्हाका सांग तूं हांव 2 दिसान सिपला जितले आहा पळय फातोर्डाक सगळ्यांक खापायता आनी धांवडायता करता काय करना म्हूण सांग 2च दीस दी मंडे मेरेन तुका रिजल्ट दिता सगळे भाड्यान वतात बंद करून खापाया म्हणटा समजा मेळटलो रिजल्ट जायना अशें करून करया आवाज जर जायना काना खाली आवाज तेणी कायदो हातान घेवचो न्ही कायदो हातान घेना तुमच्यान बरे भशेन जायना जाल्यार ही स्टायल सांग ही करया लेजिस्लेचर कायदो हातान घेवचो न्ही हांव तेका परत एकदा सांगता कायद्यान तेका जाता कायदो हातान घेना असो दिसता पण कायदो हातान घेवन न्ही